चे बजेट मुख्यमंत्र्यान घोषित केल्ले आसा आनी आमी ट्रान्सपोर्टाच्या व्यवसायान आसलेल्या कारणान आमकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो जो कितें विशय आहा हो आमकां खंय तरी आमचे कडेन संबंदीत आसल्या कारणान हेचेर काही ज्यो त्रुटी आहा किंवा बऱ्यो गोश्टी आहा हेचेर विचार मांडपाक आयची प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या आनी तितून खोलान उलयतना सांगपाक सोदता की गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान काल ट्रान्सपोर्टाचेर उलयतना घोषणा केल्ली आसा की 306.9 कोटींची भरीव आर्थीक तरतूद केल्या म्हणून ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक 306.9 कोटींची आर्थीक भरीव तरतूद केल्ली आसा। आता ही तरतूद खंयच्या पयशांनी केल्ली आसा किंवा खंयच्यान हे 306 कोटी येतले किंवा खंयच्यान हे 306 कोटी एक्सपेंडिचर जातलो हेचेर डिटेल काय न सांगता फुडल्यो परत आनीक घोषणा ज्यो आसता त्यो करतना उलयतना सांगलेलें आहा की राज्याचे चीफ सेक्रेटरीच्या विशेष प्रयत्नांतल्यान गोंय राज्याक ग्लोबल IIT एलुमनी हब यांच्या एंटिसिपेटेड सोशियल इम्पॅक्ट फंड मार्फत इन प्रिंसिपल 2500 कोटीचो निधी मंजूर जाला। ह्या निधींतल्यान 700 कोटी गोंय राज्याक वायबिलिटी गॅप ग्रांट फंडिंग करून ट्रान्सपोर्टेशन हब म्हणून विकसीत करपाचो प्रस्ताव आसा। आता 2500 कोटी आनी 700 कोटी गोंय राज्याक हे मेळटले आनी हेचे वरसून ट्रान्सपोर्टेशन हबान कितें येतलें कितें काय हेचे कोणा कडेन स्टेक होल्डरायज आमी आसा कसलीच बजेटा पयलीं चर्चा ना काय ना आनी हांगा एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क कसो की ट्रान्सपोर्टेशन हब म्हणजे कितें हेचो अर्थ आनी कितें पळय तो काय एक्सप्लेनेशनूय ना किंवा कोणा कडेन चर्चाय ना हेचेर। मागीर हितूंतल्यान फुडली घोषणा जी आहा की कदंबा ट्रान्सपोर्ट बसीज ऑल बॅटरी ऑपरेटेड EV करून राज्यांतल्या वाहतूक व्यवस्थेन सकारात्मक बदल हाडटलो। म्हणजे कदंबाच्यो ज्यो सगळ्यो बसी आहा आतां डिझला वयल्यो त्यो खंय EV करून सकारात्मक बदल आतां सद्या पयलीं कितले हाडल्या पळय हेचो कांय हिशोब ना। आतां लोकांच्यो EV ट्रान्सलानाच्यो ज्यो चलोवंक हाडल्या त्यो तरी आमी जाणा। पर्यटन उद्योगाचो विस्तार जावप आनी बऱ्या वाहतूक वेवस्थेक लागून दर्जेदार पर्यटनाक चालना मेळटली। आतां पर्यटन उद्योगाचो विस्तार जावप आनी बऱ्या वाहतूक वेवस्थेक लागून पर्यटनाक चालना म्हळ्यार हेच्या आदी जे पर्यटन पळय इतलीं वर्सां जाले आमचे गोंय स्वतंत्र जाल्या पासून आनी मोठ्या प्रमाणान ट्युरिस्ट येताले। आतां अंदूच्यान ह्या सरकाराच्या नाकारतेमुळे म्हणजे ह्या सरकारान जे पळय सगळो उध्वस्त करून दवरला गोंय राज्य एक रस्तो सारको सोडूंक ना ते पळोवनूच कोण ट्युरिस्ट बी येवंक हांगासर भियेता आनी गळटी लागलेली आहा ट्युरिजमाक हांगासर गोंयान गेल्या सिजनांच्यान आनी हांगासर हांकां आतां याद येता की ह्यान फुडें सपना चित्ताय की पर्यटन वाडटलें म्हळ्यार हेच्या पयलीं पर्यटन नासलें इतलीं वर्सां कितें आसलेलें गोंय आनी खंयच्या स्तराचेर चलतालें तेचें खंय तरी स्पश्टीकरण आयज दिवपाची गरज आहा मुख्यमंत्र्यान। मागीर रिडेवलपमेंट ऑफ KTC बस स्टँड एट बिचोली 20 crores बरी बेगीन याद येयली बस स्टँडाची बिचोलेच्या की इतलीं वर्सां बस स्टँडाची अत्यंत वायट स्थिती थंयसर आमकां पळोवपाक मेळटाली। मागीर कन्स्ट्रक्शन ऑफ बस स्टँड एट वास्को एंड मारगांव म्हाका दिसता जवळ जवळ हांव 5-6 तरी बजेटां पळयता की वास्को बस स्टँड 5 वर्सां कार्लोस आल्मेदा जो टेन्युअर आसलो 5 वर्सांचो आमदार म्हणून त्या वेळा वयल्यान हो जो बस स्टँड फोडून घातलेलो तो बस स्टँड आजुनूय तेच परिस्थिती ना आनी मडगांव बस स्टँड ट्रक हब टर्मिनल आनी कितें प्रत्येक बस स्टँडान बजेटान घोशणा करून परत त्योच घोशणा हांगासर केल्यो वयता। 6.50 कोटीची तरतूद आनी कितें आधुनीकरण मॉडर्नायजेशन करपाच्या नदरेन PPP तत्वाचे ट्रान्झॅक्शन एडवायजरीज घेवपाचो थारायला। म्हणजे PPP मॉडेल हांगासर परत हाडपाची तयारी जांकां हे विरोध करताले पयलीं ते आतां हाडपाची तयारी आनी ट्रान्झॅक्शन एडवायजरीज म्हणजे नवे आनीक एक जुमला हांगासर सोदून काडला। कन्सल्टंट आतां जाले काबार कन्सल्टंट अपॉयंट करून वचात ते लोक टिका करपाक लागता म्हणून हांगासर आतां नवें नांव सोदून काडलें ट्रान्झॅक्शन एडवायजरी। इंटरस्टेट रुटाचेर 50 बसी बरो बेगीन कळ्ळें सरकाराक की त्यो जायो म्हणून कदंबाच्या ताफ्यान मागीर कदंबाच्या ताफ्यान खंय 50 बसी
त्योय बऱ्यो बेगीन कळ्यो जायो म्हणून. म्हाका दिसता मागीर प्रायवेट बसी ज्यो घेतल्या त्यो कितें करतले हें कळपाक मार्ग ना. मागीर ग्रॉस कॅपिटल कॉन्ट्रॅक्ट स्किमच्या अंतर्गत गोंय राज्याक इलेक्ट्रीक बसी दिवच्यो म्हूण आमी भारत सरकारचे मोर्त खात्या कडेन पत्र वेव्हार केला. बेगीनूच मान्यताय मेळटली अशी आशा आसा. आतां मोर्त खात्या कडेन आनीक ईवी बसी हाडपाक पत्र वेव्हार केला, बेगीन मेळटले म्हणून आशा आसा. पणजे बस स्टँड हांगा ITMS म्हणजेच डेपोट मॅनेजमेंट सिस्टम, डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चालू करपाचो विचार आसा. आतां पणजे बस स्टँड हांवें फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्सान तुमकां सांगलां की जवळ जवळ 25 टॉयलेट थंयसर उबे करून दवरल्या. आतां हे टॉयलेट चलना म्हणून तितून बी म्हाका दिसता हे डेपोट मॅनेजमेंट सिस्टम, डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टम, कमांड कंट्रोल सेंटर बी चालू करपाचो. कित्याक बस स्टँडार काय आनी कसलो जागोच ना. आयज जर आमकां हे जर पळयत तर न्हू, हे सगळे बजेट तर पळयत ट्रान्सपोर्टाचेर, जाल्यार आमकां पळोवंक येता की दिल्लीवाले जे पळय बसल्या मंत्री आनी पळय सगळे पंतप्रधाना सकट, हे म्हणटाले भिकारी है ये गोवा के लोक काय म्हणून. आतां भिकारी है ये गोवा के लोक म्हणजे कित्याक लागून म्हणटले की पळय बजेटान घोशणा करतना ग्लोबल IIT 2500 कोटींतले 700 कोटी चीफ सेक्रेटरीन कोणा कडेन मागल्या? केंद्रा कडेन भीक मागल्या. मागीर हांगासर पर्यटनाक चालना मेळची म्हणून परत बसी हाडपाक केंद्रा कडेन मागल्या. आधुनिकीकरण PPP तत्वाचेर म्हणजे सरकार काय करिना परत. मागीर ग्रॉस कॅपिटल इन्कम कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम, इलेक्ट्रीक बसी मोर्ता कडेन पत्र म्हणजे कोणा कडेन? परत केंद्रा कडेन भीक. पणजेचो बस स्टँड ITMS परत कोणा कडेन? केंद्रा कडेन भीक. म्हणजे सरकार कितें करतलो? सरकार पयशे खंयच्यान हाडटलो? आपूण बाबा स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा ते स्वयंपूर्णपणे आपूण ही कामां कशी करतलो? आपूण ह्यो 50 बसी खंयच्यान दितलो? इंटरस्टेटीच्यो 50 बसी खंयच्यान हाडटलो? हेचेर खंयच कांय उत्तर ना. आनी अजापाची गजाल म्हणजे दुसरी कितें आहा की जे तर बजेट पळयले आत्मनिर्भर बजेट न्हू, दिल्ली के ऊपर निर्भर बजेट कहे दिसता हांगासर. म्हणजे दिल्लीचेर डिपेंडेबल बजेट कहे आमकां दिसोंक लागला. आतां प्रायवेट बसवाल्या, ह्या प्रायवेट बसवाल्यांची 2 दीस पयलीं हांकां याद येयल्ली मोदीची मिटींग आहा पळय तेन्ना हे बसी सांगपाक भोंवताले. पूण काल जेन्ना बजेट पळय चलता त्या बजेटान एक सादो उल्लेख ना प्रायवेट बसीचो. पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचो आयज कोणो आफ्टर लिबरेशन जेन्ना स्वतंत्र जालें गोंय त्याच्या पयलीं पासून प्रायवेट ऑपरेटरा हे ट्रान्सपोर्ट सिस्टमीचो एक कोणो जाना. आनी त्या बसकारा बद्दल कालच्या बजेटान काय एक शब्द सुद्दां ना. फ्युअल सबसिडीचेर काय ना, इन्शुरन्स स्किमीचेर काय ना, ओल्ड रिप्लेसमेंट स्किमा तेचेर काय ना. माझी बस स्कीम जी व्हडलो गाजा करून ह्या सरकारान केल्ली त्या स्किमीचेर काय ना. बाबा ती चालू दवरतले, ती बंद दवरतले किंवा तिका खंयच्यान पयशे दितले हेचेर काय उलोवप ना. स्मार्ट सिटीचेर ज्यो बसी हाडटा तेचेर काय उलोवप ना. अशा रितीन प्रायवेट बसी फक्त मिटिंगेक जायो काय म्हणून प्रश्न पडटा हांगा.